पोर्ट लिमिटाची मर्यादा उणी करात. पोर्ट लिमिटाची मर्यादा वाडयल्ल्यान दर्यादेग वाठारांत राबितो करून रावपी लोकांचेर हांवळ आयला. तेन्ना ही मर्यादा उणी करची हे खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक निवेदन दिवपाचें आसा. गोंयच्या रापणकारांच्या एकवटाचो मुखेली ओलेन्सियो सिमोएसान सांगले. जे पळय घात गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आनी गोंयच्या सरकारान केलेलो आसा तो घाताचेर लोकांक आयज शॉक पडलेलो आसा. काणकोणच्यान मोरजी लोक चावून बसलेले आसा. कित्याक आयज जो पोर्ट लिमीट जो आसा दे हॅव नॉट स्पेर्ड एनी रिवर एनी वॉटर बॉडी एंड द एंटायर एरेबियन सी जो 12 नॉटिकल मायल जो आसा तो आयज पोर्ट लिमीट जालोलो आसा. लँड जो आसा अप टू 500 मीटर लँड फ्रॉम हाय टाईड लँड टू 500 मिटर्स आयज पोर्ट लिमीट डिक्लेअर केलेलो आसा. म्हणल्यार जे पळय कोस्टल एरियान पळय लोक रावता ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉप्युलेशन लिव्स इन द कोस्टल एरियाज तेंचो आयज गोरा इलिगल जालो. आनी MPA जी आसा मुरुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जी आसा ती आयज तेजो मालीक जालोलो आसा. आनी लोक आयज लोकांचे लायव्हलीहूड काबार जावपाचे आसा आनी लोक काबार जावपाचे आसा. सो ह्या कारणा खातीर फाल्यां आमचे सगळे कोस्टल कम्युनिटीज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन मेमोरंडम दिवपाचें आसा आनी सरकाराक वॉर्निंग दितलें की हो इशू फाटीं घेवचो. आनी आमचे आज हे मिटिंगेक आमी कानाकोणसून ते आरांबोलसून एक रेस्पॉन्सिबिलिटी येयलो आहा आनी आमी डिसिजन घेयलां हालीं आमी CRZ हितू वचोन एक आमी मेमोरंडम दिवपाचो. जे MBTन पळय कितें केलां MPT पळय कितें केलां ते आमचे फिशरमॅनांचे एकदम कोंत्र आहा. देखून आमी तेजे ऑब्जेक्ट कोताय जेन्ना MPT आलो ती पोर्ट लिमीट गायल्या वा कितें केलां तें आमी तेन्ना हे पळय आमगेले पळय तेन्ना गेलोले पब्लीक हियरींग गेलोले तेन्ना पब्लीक हियरिंगाक सांगलोले म्हणजे ती पोर्ट लिमीट आहा ती आमी काडले म्हूण. पूण तेणें आजून पासून काडना आनी हो सरकार आपल्या जाय तें कोता. जे आमकां कितें मान्य ना तेजें आमगे ऑब्जेक्शन आहा सगळे गोंयच्या फिशरमॅनाक गेले आनी हाल्या काणकोण ते आरांबोलसून आमी सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन थिंगा आमी CRZ ऑफिसाक वचोन मेमोरंडम दितले आनी सरकारा दाखोवन दितले म्हणचे आमी हेजे ऑब्जेक्ट सांगले.